आम्ही ऑनलाईन सर्विसेस स्टार्ट केल्या. ऑनलाईन सर्विसेस केल्या कितें रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तुजी डायव्हर्जन सर्टिफिकेट, तुजी कास्ट सर्टिफिकेट, 114 फॉर्म तलाटीन दिवं शकता मामलतदाराच्या ऑफिसान वचून आसतना. म्हणटकूच तूं वच तलाटी कडेन अप्लाय कर, तलाटी रिपोर्ट करतलो, आमच्या मामलतदाराक फॅक्स करतलो, ते डॉक्युमेंट सगळं स्कॅनिंग करतलो, मामलतदाराक धाडून दितलो, रिपोर्ट रावतलो आनी मामलतदार ताका सांगतलो इश्यू कर की ना पळय तो. हे सगळें पंचायतीन आतां इश्यू जाता आनी हजारांनी सर्टिफिकेट इश्यू केल्यो. म्हणजे आमी लोकांक सोंपेपण गांवा सारकें करता. आनिकूय जातलें, म्युटेशनूय जातलें. आतां पार्टिशन जावपाक सुरू जालां. हे भाशेन आमी ऑनलायन म्हणजे कितें लोकांक गरज नासतना मामलतदाराच्या ऑफिसान, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान, कलेक्टराच्या ऑफिसान ना वयचें तशें आमी करतात. बिकॉज आतां इतकी गर्दी जाता गरजेशिवाय मामलतदार ऑफिसांनी, चड करून आमचे प्रोफेशनल कॉलेजींनी वयपाक, रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवपाक आनी बाकीचे इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक हे प्रश्न लोकां कडेन खूब येता आनी आमच्या ऑफिसर टायमार सारकें नाता. म्हणजे चडशीं मामलतदार ट्रेनिंगाक गेल्ले आहा म्हणून ऑफिसान बंद आहा. सरकारान तांकां ट्रेनिंग धाडच्या टायमार विचार करूंक न्हू, म्हाका ताका ऑल्टरनेट कितें आहा पळय ते ऑल्टरनेट तयार करपा जाय न्हू. एक ऑल्टरनेट सिस्टम तयार करून तांकां एका धाडपा जाय ट्रेनिंगाक. आनी जेन्ना 2-2 म्हयने ट्रेनिंगाक धाडटात तेन्ना 2 म्हयने ऑफिसान बंद पडूंक शकना न्हू. हे म्हाजो प्रश्न. पूण सरकार विचार करता हाणा म्हाकाय कॉन्फिडन्सान घेवन करपा जाय न्ही. म्हणजे बाबा तुज्या ऑफिसान हें जातलें. कोण तरी ऑफिस चीफ ऑफिसर सांगता, चीफ सेक्रेटरी सांगता की तांकां ट्रेनिंगाकूच धाडपा जाय ना न्हू. पूण सगळ्यांक एका बरोबर धाडी जाल्यार काय जातलें. एक नोटिफिकेशन काढून जे मामलेदार आसा, जॉयंट मामलेदार आसा हांकां ट्रेनिंगाक धाडल्या आनी एकदम ट्रेनिंगाक धाडल्या. खरें म्हणल्यार तशें करपाची गरज नासली. इनफॅक्ट जे आसा पळय मामलेदार वो जॉयंट मामलेदार कोण आसा ते कमी आसा आनी हें आमी जाणा. त्या खातीर खरें म्हटल्यार हांवूय प्रयत्न करता, हांवूय आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी डेप्युटी CM आसा तेंचे कडेन उलयता की आमी तेन्नाय म्हटलेलें की कॅबिनेटानूय डिस्कशन केल्लें की आनीक एडिशनल मामलेदार जाय. डेप्युटी कलेक्टर एक आहा पळय, एक खरें म्हणल्यार हांगा बार्देस व्हडलो तालुका, 7 मतदारसंघ व्हडलो जावं, सगळ्याकून व्हडलो, हे पावना. आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी एक जावं तांकां एसिस्ट करपाक, जेणे करून आमच्या बार्देस तालुक्याची जी कामां आसा ही कामां सडसडीत जातली आनी लोकांक सडसडीत न्याय मेळटलो. नाजाल्यार कशें आसा की प्रत्येक वेळार ते खंय तरी गेले जाल्यार डिले जाता, इलेक्शना खातीर डिले जाता, आमचें असेंब्ली सेशन जाता ताका लागून डिले जाता. हें जावचें न्हू म्हणून आमचो डेप्युटी CM आसा, डेप्युटी CM ऑनरेबल आमचो बाबूश फ्रांसीस डिसोजा हेंचे कडेन हांव केन्ना तरी आयज किंवा फाल्यां